मंगळारा कळंगूटच्या काँग्रेस समर्थकांनी गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांबरोबर कळंगूटात नमन तुका गोंयकाराक कार्यावळी अंतर्गत जनतेकडेन संपर्क साधलो। ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान काँग्रेसीन कळंगूटकारांची घराणी आयकून घेतली। आरडेक्स गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। असंख्य प्रश्न कलंगूट भितर सरता आसताच आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणजे लायटीचो, म्हणजे प्रत्येक बिजनसमॅन हो काबार जाल्लो आसा, कारण हो पीक सिजन आशिल्लो हांगासर मे, मागीर पावस सुरू जातलो आनी मे म्हयन्यांत लोकांक गरमी जाता, लोकांक घरांनी बसपाक जायना, धंदो काबार जाल्लो आसा। असले वेळार आमचो सीएम ना तो ना, गोंयांक लायटी ना जाल्ली आसा आनी कलंगूट हेची परिस्थिती सामकी वायट जाल्ली आसा। आज प्रत्येक कडेन गेल्ले कडेन लोक बोवाळ मारता, आमकां लायट नाशिल्ल्या कारणान आमची हालत सामकी वायट जाल्ली आसा। आमी हो मार्च केल्लो आसा आमच्या कलंगूट, आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गिरीश बाबाक हांगासर येयलो आनी लोक आपणाचे प्रश्न सांगता। आयज आमकां लायट ना, लायटीचेर प्रॉब्लम जाल्लो आसा। सगळे म्हणटा आपूण करता आनी तूं करता। गेली 4-5 वर्सां जाली लायटीचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आहले, NOC दिलेली कंपनी जाली, अजून पासून ती NOC डीप फ्रीजन घातलेली आसा। काम करूंक सोदिना, पूण फकत आश्वासन दिवंक सोदता की आमी करतले आनी आपूण करतलो। लोकांचे प्रश्न जसे जोजोबान सांगल्या, पेट्रोलाचे, लायटीचे, लायट ना कांय ना आनी आमचो MLA ना, CMूय ना। आयज इतलो लोकांक त्रास जाल्लेले आहा की आमी कितलींच रिप्रेजेंटेशनां दिलेली, कांय हेजेर एक्शन जायना। आमी आतां चिंतलां परत आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वयता आयज, आनी नाजाल्यार रस्त्यार येवपाचें केल्लें आसा। PDA लोकांक नाका, PDA लोकांचेर घाल्ल्या, ODP लोकांक नाका, ODP लोकांचेर घाल्ल्या, पूण डेमोक्रेसी म्हणून कांयच ना। म्हाका दिसता सुरू करून म्हणजे फिरून खुबशे मतदारसंघ फिरल्यात। आज आमी हांगा आमची कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावल्ले आसा। इतकें दाखोवन दिवपाक की BJPचो जो सरकार ह्या गोंयांत आसा आनी ह्या सरकारांतले मंत्री जे आसात हे लोकांक जी आश्वासनां दितात, इलेक्शना टायमार दितात ती दितातच, मतां घेतात, आमदार जातात, मंत्री जातात, पण कशी फुलफील करपाक जाय तांकां ती मागीर ते विसरतात। नवीनच अध्यक्ष जाल्लो आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेसचो बाब गिरीश हेणेन हो जन मन अभियान जो सुरू केला, हो खरोखरच लोकांचो पल्स, लोकांची मागण्यो आनी लोकांक कितें जाय तें समजून घेवपाक